अमेरिकेन भारताक हेल्थ ड्रोनाचे तंत्रज्ञान दिवपाची तयारी दाखयल्या। हाय एल्टिट्यूड लॉंग एंड्युरन्स ड्रोना खातीर सद्याक दोनूय देशांमदी वाटाघाटी चालू आशिल्ल्याचे कळटा। भारत आपल्या सशस्त्र दळां खातीर स्वदेशी ड्रोनाचेर भर दिता। इंडो पॅसिफिक आणि हिंद महासागरांत भारताची वाडिल्ली भूमिका पळयल्यार भारतीय नौदळ हाय एल्टिट्यूड लॉंग एंड्युरन्स ड्रोन विकते घेवपाचेर भर दिता। हेल्थ ड्रोनाचे बाबतीत आत्मनिर्भर भारत, MRO आणि तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण हे खातीर वाटाघाटी चालू आसा। देशाक 75 वर्सां पुराय जाल्ल्याच्या फाटभुंयेर साळावली धरणाच्या वाठारांत विद्युत रोशनाय केला। ह्या रोशनायेचें उक्तावण उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांच्या हस्तुकीं जालें। ह्या वेळार सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय हाजीर आशिल्ले। पर्यटकांक खातीर 1 म्हयनो विद्युत रोशनाय रातच्या 9:30 वरां मेरेन साळावली धरणाचेर पळोवपाक मेळटली, अशें उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगलां। ही विद्युत रोशनाय जी आसा ती तिरंगाच्या रंगान म्हणजे केसरी, हळडुळो आणि हिरव्या रंगान केल्लेली आसा। तिरंगाची रोशनाय ह्या साळावले धरणाचेर एक वेगळीच प्रतिमा दाखयता। ह्या रोशनायेचें उक्तावण उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांच्या हस्तुकीं जालें। सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय थंय हाजीर आशिल्ले। पर्यटकांक खातीर 1 म्हयनो ही विद्युत रोशनाय साळावले धरणाचेर 9:30 वरां मेरेन साळावली धरणाचेर पळोवपाक मेळटली। भारत देश स्वतंत्रतायेची 75 वर्सां पुराय करीत आझादी का अमृत महोत्सव मनयतना गोंयच्या रस्त्यांक आजुनूय पोर्तुगीजांची नांवां कित्याक असो प्रश्न गोंयच्या सुटके झुजाऱ्यांनी सरकाराक केला। गोंयांत गुलामगिरीन दवरपी पोर्तुगीजांचे कॉन्सुलेट सरकारान बंद उडोवचे अशी तांची मागणी आसा। गोंयचेर पोर्तुगीजांचे राज्य असले। भारत देश आता स्वतंत्रायेची 75वी वर्सां पुराय करता, आझादी का अमृत महोत्सव मनयता, पूण गोंयच्या रस्त्यांक आजुनूय ती पोर्तुगीजांची नांवां तशीच कित्याक दवरल्या असो प्रश्न गोंयच्या सुटके झुजाऱ्यांनी सरकाराक केला। गोंयांत गुलामगिरीन दवरपी पोर्तुगीजांचे कॉन्सुलेट सरकारान बंद उडोवचे अशी तांची मागणी आसा। रक्षाबंधन ते पाडसी दिसा मेरेन लांब सप्तकाची सुटी आशिल्ल्यान राज्यांत पर्यटकांची व्हड प्रमाणात गर्दी जाल्ली शेनवारा तेरेखोल ते दिवजा सर्कल मेरेन जॅम पॅक जाल्ल्याचे दिसून येयलें। शेकड्यांनी पर्यटक हवाई, रेल्वे, बशी आनी स्वताच्या वाहनांतल्यान गोंयांत आयिल्ले असो अदमास आसा। ट्रॅफिक जाम जाल्ल्यान कांय लोकांक वेळार घरचो प्रवास करप सुद्दां अशक्य जालें। पुलीस जायत्या सुवातींतल्यान बेपत्ता जाल्ल्यान येरादारी वेवस्था पुरायपणांत व्यापून गेल्ल्याचे चित्र दिसून आयले। 8 दिसां पयलीं राज्यांत हॉटेलां आनी रिसॉर्ट बुकींग जाल्ले। गोंयांतूय भारत स्वतंत्राचो अमृत महोत्सव मनोवपा खातीर चडशा पर्यटकांनी पसंती दिल्या। हाका लागूनच विमानाची तिकेटी दर 300 पावली आनी हीच संद घेवन खासगी बशींचे भाडे 3 पटींनी वाडले। ताका लागून गोंयांत लाखांनी पर्यटक येतले हें चित्र पयलींच स्पश्ट जाल्ल्याचें कळून आयिल्लें। आझादी का अमृत महोत्सवाचो एक भाग म्हणून भारतीय तटरक्षकांच्या गोंय प्रदेशांत शेनवारा वास्कोच्या नवे वाडो मुरगांव पालिका मंडळाच्या वार्ड 22 वाठारांत साबार घरांचेर भारतीय तिरंगो हुबयलो। मुरगांव पालिकेचे प्रभाग 22चे नगरसेवक सुदेश भोसले, सरकारी माध्यमीक शाळेची मुख्याध्यापिका सुनाली पेडणेकर, भारतीय तटरक्षक दळाचो कमांडो जगदीश राज आनी हेर कर्मचारी हाजीर आशिल्ले। या वेळार सरकारी शाळेतल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांनी वास्कोच्या नवेवाडे या वाठारांत आझादी का अमृत महोत्सव खाला हातात तिरंगा घेवन जनजागृती करपा खातीर प्रभात फेरी सुद्धा काढली।
नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणाखाला देश प्रगती करीत आसा आणि आयज कामा खातीर परदेशांत वचपी भारतीय फुडाराक आपल्या देशांत परत येतले अशें विधान भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री आणि कुडचडेंचो आमदार निलेश काब्राल हांणी केलां. केप्यां वाठारांतल्या स्काउट आनी गायड हांच्या अंतर्गत आझादी का अमृत महोत्सव ह्या मोहिमे खाला प्रभात फेरी काडली. ह्या टायमार नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणाखाला देश प्रगती करीत आसा आणि आयज कामा खातीर जे लोक परदेशांत गेला ते एक ना एक दीस भारतांत फुडाराक आपल्या देशांत परत येतले अशें विधान भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री आणि कुडचडेंचो आमदार निलेश काब्रालान केलें. ह्या वेळार आझादी का अमृत महोत्सव ह्या मोहिमे खाला प्रभात फेरी काडली आणि ह्या वेळार निलेश काब्राल उलयतालो. वास्कोच्या कोयर उखलपी कंत्राटदारान तिरंगा यात्रा काढून लोकां सामकार एक बरो आदर्श घालून दिला. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या निमतान कोयर उखलपी कंत्राटदारान वास्को शारांत प्रभात फेरी काडली. देश नितळ दवरप हे खरें स्वतंत्र आशिल्ल्याचे कंत्राटदार सांगतात. तशेंच सगळ्यांनी वाठार नितळ दवरपाक जाय. वाठार नितळ दवरल्यार भलायकी सुदारतली अशें तांचें म्हणणें आसा. वास्कोच्या कोयर उखलपी कंत्राटदारांनी तिरंगा यात्रा काढून लोकां सामकार एक बरो आदर्श दवरलेलो आसा. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या निमतान कोयर उखलपी कंत्राटदारांनी वास्को शारांत ही एक प्रभात फेरी काडली आणि देश नितळ दवरप हेच खरें स्वातंत्र्य आशिल्ल्याचे कंत्राटदारांनी सांगले. तुयेच्या उद्देगीक वचणुकेंतल्या LPG सिलिंडर गोदामांतले 4 रिकामी सिलिंडर चोरिल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान अभिमन्यू कमल सिन्हा हांकां अटक जाल्या. पेडण्यां पुलिसांनी ताचेर गुन्यांव नोंद केला. पेडण्यां पुलिसांनी अभिमन्यू कमल सिन्हा पिराय 32 वर्सां रावपी आसाम ह्या तरणाट्याक अटक करून ताच्या कडल्यान सगळो म्हाल जप्त केलो. सिलिंडराच्या गुदामाच्या दाराचे लॉक फोडून 4 रिकामी सिलिंडर चोरिल्ले ताणें. सिलिंडराचें जें मोल आसा तें 8,800 रुपया आसा. पेडणे पुलिसांनी ही कारवाय सध्या केल्या. 4 सिलिंडर चोरपाच्या आदाराचेर ह्या चोराक अटक केल्ली आसा. विधानसभा वेंचणूक आसूये ना जाल्यार पंचायत वेंचणूक, लाच दिवपाचे तशेंच हेर आमिशां दाखोवन मतां वळोवपाचे हे यत्न जे आसा ते विरोधक करता अशें विधान खुद्द पंचायत मंत्री माविन गुदिनो हाणें केलां. तांणी केल्लें हें विधान वेंचणुके वेळार कितें घडटा ताचो प्रत्यय दिवपी आसा. हाचे वयल्यान लाच दिवप्यांचेर कारवाय करपाक सरकार कमी पडटा काय कितें हो प्रश्न उपरासता अशें माविन गुदिनो म्हणजेच खुद्द पंचायत मंत्री माविन गुदिनो केला. लाच दिवप आणि आमिशां मेळून मतां वळोवपाचे यत्न सरकार करता असो आरोप पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन केला. वेंचणुके वेळार कितें घडटा हो तांचो प्रत्यय येयल्लोच आसा आणि लाच दिवनूच सगळीं मतां घेतिल्लीं आसा असो आरोप पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन केलो. चवथ लागीं पावला आणि चवथ लागीं पाविल्ल्यान आतां ल्हवू चवथीचें जें सामान बाजारांत विकपाक येवपाक लागला आणि ते खासा करून नव्या व्हंकलेक वज्याक लागपी पाट आसूं, माटोळी, चवाय आणि हेर लाकडी सामान जें आसा तें सध्या दिवचले बाजारांत आयलां. ह्या सामानाचें मोल आयकतकीच गणेश भक्तांच्या कपल्याक आटो येवपाच्यो पडच्यो ना अशें दिसून येता. कित्याक जी आंकडेवारी आसा ह्या सामानाची ती खूब प्रमाणांत म्हारग जाल्ली आसा आणि ह्या वर्सा म्हारगाय तेंगशेर पावला. आतां हळू करून चवथीचें एक सामान बाजारांत येत रावतलें. पूण सध्या नव्या व्हंकले खातीर जे वजे आसता तेका लागून सुद्दां ही खरेदी पयलींच लोक करतात आणि तेका लागून जी रेट आसा, जी म्हारगाय आसा ह्या चवथीच्या सामानांची ती तेंगशेर पाविल्ली आसा.
दक्षिण गोंय पुलिशेन आझादी का अमृत महोत्सवाच्या निमतान तिरंगा यात्रेचें आयोजन केल्लें. हातूंत तांणी बायलांची रॅली काडून ही यात्रा केली. तशेंच दर एका गोंयकारान हर घर तिरंगा ह्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राबयल्ल्या मोहिमेक तेंको दिवचो आनी आपापल्या घराचेर तिरंगो हुबोवचो अशें आवाहन दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक अभिषेक धानिये हांणी केलां. दक्षिण गोंय पुलिसांनी बायलांची खासा करून रॅली काडली. आझादी का अमृत महोत्सवाच्या निमतान तिरंगा यात्रेचें हें आयोजन केल्लें. हातूंत बायलांची रॅली काडली. तशेंच दर एका गोंयकारान हर घर तिरंगा ही जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन मोहीम राबयल्या तितून सगळ्यांनी वांटो घेवचो. प्रत्येकान आपापल्या घराचेर तिरंगो झेंडो हुबोवचो अशें आवाहन दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक अभिषेक धानिये हांणी केलें. हर घर तिरंगो देशाच्या 75व्या आझादी का अमृत महोत्सवाच्या निमतान गोंयच्या सेंट्रल ब्युरो ऑफ कम्युनिकेशन, माहिती आनी प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार हांच्या जोडपावलान आस्तारा सकाळी 11 वरांचेर तिरंगा बोट रॅली घडोवन हाडली. ह्या रॅलीत 75 लोकांनी आपापल्या हातींत 75 तिरंगी झेंडे घेवन हर घर तिरंगा ब्रँडिंगांनी सजयल्ल्या क्रुजाचेर 75 मिण्टां मांडवी न्हंयेंतल्यान प्रवास केलो. उपरांत बोटीचेर सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो. आझादी का अमृत महोत्सव आणि हर घर तिरंगा देशाच्या 75व्या आझादी का अमृतोत्सवाच्या निमतान ही बोटीचेर एक मिरवणूक जाली. चौदा ऑगस्ट हो विभाजन विभाशीक स्मृती दीस. ह्या फाटभुंयेर देशाच्या इतिहासांत ह्या दिसा घडिल्ल्या इतिहासीक घटनांची माहिती दिवपी खासा फोटोंचें प्रदर्शन गोंय सरकारान पणजे आनी म्हापशा बस स्टँडाचेर आयोजीत केलां. ह्या देशाच्या फाळणे वेळार जाल्ल्या घडणुकेची साक्ष दिवपी घेतिल्ल्या फोटोंचें हें प्रदर्शन आसा. ह्या प्रदर्शनाक पळोवपाक लोकांनी बरीच गर्दी केल्ल्याचें चित्र ह्या वाठारांत पळोवपाक मेळ्ळें. फोटो सयत त्या घडणुकेची म्हायती ह्या प्रदर्शनात दिल्या. ह्या फोटवांचें प्रदर्शन पणजे आनी म्हापशा हांगासर जालें. देशाच्या फाळणी वेळाची कांय प्रसंगांचे फोटो ह्या प्रदर्शनात लायिल्ले लोकांसमोर मांडपाचो यत्न केल्लो. ह्या फाटभुंयेर देशाच्या इतिहासांत त्या दिसा घडिल्ल्या इतिहासीक घटनांची माहिती दिवपाचे खासा फोटोंचें प्रदर्शन सरकारान पणजे आनी म्हापसा घडोवन हाडलें. युवा पंच उमेदवार वेंचून पेडण्यां म्हालांत हाडचे असो जो उलो आसलो तो पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकरान पेडणेकारांक मारिल्लो. कांय नेवे पंच उमेदवार वेंचून आयल्यात आनी ह्या खातीर पेडणेच्या आमदारान खोस उक्तायली. तशेंच ह्या पंचाक घेवन पेडणे म्हालाची उदरगत करतलो अशें आश्वासन प्रवीण आल्लेकरान दिल्लें. ह्या पंचायत वेंचणुकांत तरुण वर्गांतले जे उमेदवार आसतले जे इलेक्शनाक बशिल्ले तांकां निवडून हाडा असो उलो पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकरान मारलेलो आनी तशें पेडणेच्या लोकांनी प्रवीण आल्लेकराचें आयकून तरुण पिढीक निवडून हाडला म्हणून प्रवीण आल्लेकरान खोस उक्तायली. कांय नवे पंच उमेदवार वेंचून आयल्यात ह्या खातीर पेडणेच्या आमदारान खोस उक्तायिल्ली आसा. GVM उच्च माध्यमीक विद्यालयांत विद्यार्थ्यांचो भोवमान सुवाळो जालो. ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हणून शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे खासा आमंत्रीत डॉक्टर हरीप कानापुरी, डॉक्टर प्रणीव नगरसेवक हाजीर आशिल्ले. कला वाजिण्य आनी विज्ञान शाखेंतल्यान उत्तीर्ण जाल्ल्या 194 विद्यार्थ्यांचो भोवमान ह्या वेळार केलो. GVM उच्च माध्यमीक विद्यालयान हो आगळो वेगळो आनी विद्यार्थ्यांचो भोवमान सुवाळो आसलो. ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हणून शिक्षक संचालक शैलेश जिंगडे, डॉक्टर हरीप कानापुरी, डॉक्टर प्रणव नगरसेकर हाजीर आशिल्ले. कला वाजिण्य आनी विज्ञान शाखेंतल्यान उत्तीर्ण जाल्ल्या 194 विद्यार्थ्यांचो भोवमान केलो.
सरकारान लोकांक वाटपाक हाडिल्ली टनांची खूब टन तूर दाळ कुसोवपी तशेंच साकर पेड्ड्यार करपाक त्या वेळाचो नागरी पुरवण खात्याचो मंत्री गोविंद गावडे जापसालदार आसा. जाका लागून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ताका सरकारांतल्यान काडून उडोवचो अशी मागणी काँग्रेसीचे म्हणयारे अमरनाथ पणजेकार हांणी केला. जाल्यार ह्या प्रकरणाची दखल घेवन गोविंद गावडे हांणी सध्या आशिल्लें मंत्रीपद सोडचे अशें सुद्दां अमरनाथान म्हटलां. लाखांनी टनांनी जी तूर दाळ पिड्ड्यार जाली आनी त्याच बरोबर साखराचो सुद्दां विल्लोवाट लागलो हाका पूर्ण दोशी गोविंद गावडे आसा अशें अमरनाथ पणजेकार म्हणटा. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हाची दखल घेवची आनी मंत्री गोविंद गावडेक हातूंतल्यान काडून उडोवचो अशी ताणें मागणी केल्या. देशभक्ती राष्ट्रप्रेम विशीं भाजपान काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक शिकोवपाची गरज ना. ज्या सुटकेस झुजाऱ्यांनी देशाच्या स्वतंत्रताये खातीर काम केल्ले तांचो फोटो लावच्या बदला आपले फोटो लावन हे फोटो लावन भोंवता भाजपाचे फुडारी सध्या आपलोच फोटो लावन मिरयतात. तांचे हे वागप म्हटल्यार खंयच्या पद्दतीचे राष्ट्रप्रेम असो प्रश्न अमरनाथ पणजेकार हांणी केला. भाजपाचे मंत्री फक्त आपलोच फोटो लावन मिरयतात. देशभक्ती राष्ट्रप्रेम विशीं भाजपान काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक शिकोवपाची गरज ना अशें पणजेकारान म्हटलें. ह्या सुटकेस झुजाऱ्यांनी ज्या सुटकेसकारांनी देशाच्या स्वतंत्रताये खातीर काम केल्लें आसा त्यांचो फोटो लावपाक जाय आशिल्लो पूण हे आपले फोटो लावन भोंवतात असो आरोप ताणें केलो. आझादी का अमृत महोत्सवाच्या निमतान गोंयांत 13 ते 15 ऑगस्ट मेरेन शाळा विद्यालय आनी महाविद्यालयांनी फ्रीडम मार्च रॅली चालू आसा. दिवचले पेडणे आनी हेर वाठारांतले विद्यार्थी ह्या रॅलीत वांटेकार जाल्ले दिसून येयला. तशेंच तांच्या वांगडा थळावे आमदार आनी नगरपालिकेचे अधिकारी लेगीत हाजीर आशिल्ले. वंदे मातरम भारत माता की जय अश्यो घोशणा तांच्यांनी दिल्यो. आझादी का अमृत महोत्सवाची रॅलीची ही कांय खिणेचित्रां आसात. $250 टन तूर दाळ कुसोवन उडोवपाच्या प्रकरणाची चवकशी प्रधानमंत्र्याच्या कार्यालयांतल्यान जावची अशी मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे सुप्रिमो विजय सरदेसाय हांणी केला. नागरी पुरवण खात्याच्या संचालकाक निलंबीत करून सरकार हे प्रकरण चेपोवपाक सोदता. तूर दाळ कुसोवपाच्या प्रकरणाक पुरायपणान नागरी पुरवण खात्याचो मंत्री जापसालदार आसा अशें विजय सरदेसाय म्हणटा. हेची सरकारान न्हय जाल्यार प्रधानमंत्रीन दखल घेवची. प्रधानमंत्र्याच्या कार्यालयांतल्यान हेची चवकशी जावची अशी मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे सुप्रिमो विजय सरदेसाय हांणी केला. 250 टन तूर दाळ फुकट गेल्या कुसोवन उडयला ह्या प्रकाराची चवकशी जावची अशी मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे सुप्रिमो विजय सरदेसाय हांणी केला. आनी हेका पूर्णपणे नागरी पुरवण खात्याचो संचालक निलंबीत तेका करून उडोवचो अशी तांणी मागणी केला. बांबोळेच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलाच्या फाटले वाटेन वैजकी कोयराच्यो राशी सांचून रावल्यात. मार्गाच्या फाटले वाटेन हो कोयर सांचून ताचो एक व्हडलो ढीग तयार जाला. खरें म्हटल्यार वैजकी कोयर असो उक्ताडार उडोवप घातकी थारूंक शकता. आतां वैजकी हॉस्पिटलाच्या फाटल्यानूच भलायकेक घातकी हो कोयर सांचून राविल्ल्यान विचारतलो तरी कोणाक असो प्रश्न थळाव्यांक पडला. भारत स्वातंत्र्याची 75 वर्सां मनयता मात सांचून राविल्लो हो कोयर आनी अशा कितल्याशेच प्रश्न मान वयर काडीत सरकाराक जाप विचारतात. हेच काय स्वतंत्र भारताचे चित्र अशें थळावे म्हणटात.
गोयच्या सरकारी शाळांच्या विलिनीकरणाचो प्रश्न सध्या तापता विद्यार्थ्यांचो फुडार आशिल्ल्या ह्या मुद्द्याक आता राजकीय रंग येवपाक लागला। शारीकरण जाल्या उपरांत सरकारी शाळांचे महत्व उणें जालें आनी ताका लागून तांचो आंकडो देंवता अशें कारण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिता। मजगतीं सरकारी शाळांची दुर्दशा जावपाक काँग्रेस पक्ष जबाबदार। इंग्लीश शाळांक उर्बा दिवन कोंकणी मराठी भाशेंतल्यान शिक्षण दिवपी शाळांक काँग्रेसीनूच काबार केला असो मोगोचो फुडारी सुदीन ढवळीकराचो आरोप आसा। इतले मजगतीं विलिनीकरण करच्या परस सरकारी शाळांक घटमूट करपाक सरकार उणो तरी कित्याक पडलो असो प्रश्न पालकांकडल्यान व्यक्त जाता। सांग्याच्या पंचायतींचेर सगळ्या पंचायतींचेर भाजप समर्थक सरपंच आनी उपसरपंच येतले असो विश्वास मंत्री सुभाष फळदेसायान उक्तायलो। सांग्याच्या 7 पंचायतींत भाजपाक तेंको दितल्यो तशेंच सगळ्या पंचां वांगडा उलोवप करून सरपंचांची वेंचणूक करतले अशें तांचें म्हणणें आसा। सांग्याच्या प्रत्येक पंचायतींनी भाजप समर्थक सरपंच आनी उपसरपंच येतले असो विश्वास मंत्री सुभाष फळदेसायान उक्तायलो। आनी सांगेच्यो ज्यो 7 पंचायती आसा त्यो भाजपाकूच तेंको दितले अशें तांचें म्हणणें आसा। तशेंच सगळ्या पंचां वांगडा उलोवप करून सरपंचांची वेंचणूक करतले अशें सुभाष फळदेसायान सांगलें। देशान स्वतंत्राची 75 वर्सां पुराय केल्यात। ह्या निमतान आझादी का अमृत महोत्सवाच्या निमतान मंत्री विश्वजीत राणेन वाळपय तिरंगा यात्रा काढली। ह्या यात्रेत शेकड्यांनी लोक वांटेकार जावन ही यात्रा खूब यशस्वी केली। देशाची अस्मिताय आनी प्रामाणिकता राखून दवरपा खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवन खूब गरजेचें अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें ह्या वेळार सांगलें। तिरंगो यात्रेत दुचाकी आनी चारचाकी चालकांनी व्हडा संख्येन वांटो घेतलो। फुडले 3 दीस वेगवेगळ्या कार्यावळींनी वांटेकार जावचे अशें आवाहन मंत्री विश्वजीत राणेन केलें। मंत्री विश्वजीत राणे खुद्द दुचाकीचेर तिरंगो झेंडो घेवन वयताना दिश्टी पडलो। वाळपय वाठारांत ही काडिल्ली रॅली। हितून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन खुद्द दुचाकीचेर बसोन झेंडो मिरयलो। कलाकारांचो गांव म्हणून फामाद आशिल्ल्या आडपय गांवांत आझादी का अमृत महोत्सवाच्या निमतान आगळी वेगळी अशी संकल्पना केली। गोंयचो कलाकार सागर नायक मुळेन लोकांच्या मजतीन लँड आर्ट तयार करून ह्या कलाकृतींतल्यान देशभक्तीची भावना मांडली। हालींच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सागराच्या कलेची मन की बात कार्यावळीत तोखणाय केल्ली आनी आतां ही एक दुसरी लँड आर्ट सागर नायक मुळेन लोकांच्या मजतीन तयार केला। कलाकारांचो गांव म्हणून फामाद आशिल्ल्या आडपय गांवांत ही आझादी का अमृत महोत्सवाच्या निमतान आगळी वेगळी संकल्पना मांडल्या। गोंयचो हो कलाकार सागर नायक मुळेन लोकांच्या मजतीन लँड आर्ट तयार केली। आझादी का अमृत महोत्सवाच्या निमतान हर घर तिरंगा ह्या कार्यावळीच्या अंतर्गत सरकारी महाविद्यालय कला वाजिण्य आणि विज्ञानाच्या जोडपावलान सम्राट क्लब मार्सेल आणि एल्युमनी असोसिएशन ऑफ GCASCकेन फाळणीचो यादी ही कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली। माशेलचो आमदार राजेश फळदेसाय हाजीर आशिल्लो। ह्या कार्यावळीक स्वतंत्र सैनीक सुरेश पारोडकराचो भोवमान केलो।